माझे नाव विशांत गांवकर। हांव सातेरी स्पोर्ट्स क्लबाचो मेंबर। सातेरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब गोटावाडा हेंची आयज हांगसर वर्धापन दीस 34वो वर्धापन दीस आनी 27वी गणेश जयंती। हो गणेश जयंती लागून हांगसर आमी देखावो केला आसा। तुमी पळयला आसतलो हे देखाव्याक आनी गणपती पुजपा लागून जो आमचो ज्येश्ठ वांगडी आहा रमाकांत गांवकर, ताका आमी भाई म्हणटा, तेणी हांगसर आमकां बरे पयलीं जेन्ना आमी बारीक आशिल्ले तेन्ना सुचोवन ही गणेश जयंती हांगसर करपाची आमच्या क्लबान थरयली, तेणी सांगले म्हणून। आनी तशें करून आयज आमी 27वे गणेश जयंती कडेन पावले आसा जेन्ना तेणी सांगलेलें आमकां। आनी हे गणेश जयंती लागून हांगसर गोंया भायले जावं गोंयांतले हर एक वाठाराचे हांगसर लोक येवन वयता। आमचो इको फ्रेंडली देखावो आसा तो पळोवन वयता। आनी हे देखाव्या लागून अशें हांगसर दनपार तुमी येयले आसतले, तुमी हांगच्या तुमकां खबर आसा की लायनी लागता, सामके रस्त्यार बरे लायनी वता गणपती पळोवपाक, गणपती पांय पडपा, तशेंच हो देखावो बी पळोवपाक। हर एक वर्सा आमी चेंजींग करता, इको फ्रेंडलीच आसता पूण चडसो। आनी दनपार आमचो महाप्रसाद आसता, म्हाका दिसता हजारांनी लोक हांगसर महाप्रसाद घेवन वयता। हो इतलोच हेतू आमचो की आमच्या गांवा पुरते न्ही जावं गोंयभर सुद्दां हांगसरल्यान गणपती पांय पडपा येता दर्शन घेवपाक। म्हाका इतलें सांगून दिसता की हे डेकोरेशन बी करता हे आमचे भुरगेच करता। ह्या वर्साचो गणेश जयंतीचो अध्यक्ष आहा तो प्रदीप गांवकर आसा, आनी आमचो क्लबाचो अध्यक्ष आहा तो प्रशांत गांवकर। आनी हे डेकोरेशन करता आसतना हे सगळे क्लबाचे मेंबर आसा, तेंचो सपोर्ट लागता। जवळ जवळ आमचे 80-90 मेंबर आसा, तितून भितर एक्टीव मेंबर आहा ते 60 सुमार एक्टीव मेंबर आसा। आनी जे बाकीचे आहा ते कितें हांगसर काम आसा तेन्ना येतात। आमी पळयला पळय हरशी गणेश जयंती गणपती देवळांनी जाता, तुमचे हांगा असं एक वेगळे आसा की तुमी 2 दीस गणेश जयंती करता आनी दुसरे दिसा विसर्जन करता, सो हेजें कितें तशें कांय ना। पयलीं पासून ती आमी 1.5 दीस दवरलेले, म्हणल्यार 2 दीस कळ्ळें तुका, म्हणल्यार लोकांक असो बरो लाभ मेळचे आनी हे पळोवची बी म्हणून आमी जे इको फ्रेंडली करता ते एक दिसान काय हे करूं जायना न्ही, आनी लोकांकूय तितले पावना लोक। आयज सगळ्या गणेश जयंती आसल्या कारणान लोक दुसरे दीस तरी हांगा येवन ते पळयता म्हणून इतलोच हेतू आसा। आनी आमी दुसरे दिसूय बी आमी महाप्रसाद घालता, पूण कमी प्रमाणात। म्हणल्यार तशें हे आमचे गांव आसा जावं सायडीचे आमचे वाडे आसा त्या वाड्या भितर हे लोक येता, पूण तरी पूण लोक महाप्रसादाक खूब येता आनी ताचो लाभ घेवन वयता। तुमीच भुरगे सगळे तुमीच मेळून करता? गणेशाचें डेकोरेशन जें आसा पळय तो आमचे ह्या वर्सा रितेश गांवकर, प्रदीप गांवकर आनी बाकीचे सगळे वांगडी जे आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी गेल्ले 1.5 म्हयने पयलीं सुरवात केल्ली। आनी जे कितें साहित्य आमी एकठांय करून आमी रात सांजचे टायमाचेर जसो कोणाक टायम मेळटा ते प्रमाणे येवन आमी हे देखावो करता। आनी तो आयज हांगसर कंप्लीट जाल्लो आहा, तो सगळ्यांनी पळोवपाचो। साधारण कितले लोक हांगासर हांगा येता म्हणटा हे भावीक म्हणटा अंदाज? अंदाजे आमकां आयच्या दिसा 1000-1500 लोक सुमार आसता। सो आयज आनी फाल्यां 2 दिसूय प्रोग्राम आसता? आयज आमचो एन्युअल फंक्शन आसता क्लबाचो, आनी दुसरे दिसा आसता पळय तो आमचो सातेरी कला संघ आनी आमचे वांगडा मेळोन ते सातेरी क्लबा वांगडा मेळोन ते फुगडी सर्त आयोजीत करता आमंत्रीत ऑल गोवा लेवलाचेर? आमंत्रीत ऑल गोवा लेवल। हां आमंत्रीत। ओके। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.